थंयची हॉर्न सोडी रोपा वचा आनसू एक काम कर हाकतास की कसन की हा मारे ती आयली हॉर्न चिके टाईटस गो ताका चिक वेळ जाले घर चिके पोरणी कलशीस न्ही गो घरा होक्कल म्हणून दिसना एक फुल्ला डेकोरेशन ना कसं नाही ना तर आपको माराय ती ते एकलं राबला पडे ओ तुम्ही रूप मायनी चंद्रिक माई नवे म्हाका गुर्त मेळ्ळे तुमकां हांव कोण म्हूण कळ्ळी की तू बैद बेट मत ममलपू तू भास्कर नवे ओ गुर्त मेळ्ळी वे खुशी जाल्ले भितर वच्चा ती गुर्त मेळनशी तू फरना वचून एक 4 वर्ष जाल्ले तितले नवे तितले भितर आमकां गुर्त विसरत वे आराम नवे न्ही वई हांव फारीना वचून 4 वर्ष जाल्ले जाल्यार हांव आमगेले भाशे संस्कृती खंयचे विसरनी आबा भितर वच्चा ती वई खंयचे विसरनी पिट्टाशी म्हळ्यार पिट्टाशी फरेना देखून आयला खंय अवतार पळटा गेले घरा एक डेकोरेशन ना आनी खाण जेवण खंयचे ना मन की यो रे केशवा तू पळोवन खुशी जाल्ले हांव कोण म्हूण कळ्ळी की कळ्ळें बा भास्कर माम नवे म्हाका माम म्हणक रे मारया तुगेल पशी एक 2 वर्सां व्हड अशा पुर्तीतल्यांची गुर्त मेळ्ळें वे खुशी जाल्ले भितर वस हांव कोण म्हूण कळ्ळें वे मम्मा कळ्ळ शीत रे तू आमगेल माधवल पोतू भास्कर नवे फरेना गेल कुळा आमी विसरतात वे मारया तुका हांव कोण म्हणू गुर्त मेळ्ळें की तुम्ही निरंजन मामू करेक्ट नवे हो विसरलो नवे हांव निरंजन न्ही सदानंद सॉरी मम्मा भितर वच ती तांणी पियेती आता म्हाका हेंची प्रश्न निमगीत की म्हणून त्या निमगूत तशी पुढे हांव सांगता तुम्ही कोण म्हूण म्हाका कळ्ळी मम्मा भास्कर शणै मामू करेक्ट नवे वई गो छरडा हांवच भास्कर हांव एक विशय सांगता मम्मा बेजार कोण घेवचो नज्जा तुमगेल चांगा खातीर सांगचे मिगेल चांगा खातीर सांगतवे कसन उलयत गो छरडा मिगेल नाव भास्कर शणै म्हणून एक चीट बरोवन हाता कणसून घेवची चांग असेल तुम्ही हे चलिये 3 नंबर दस कितले उलयत गो तू तुका हांव कोण म्हूण गोतस वे हांव कितले शिकला गोतस वे फॉरिनान तस हांव फॉरिनान तू म्हाका मस्किरी कर तितली जोर दिली हांवे तुका ल्हान आनी आम्म कोण सांग आपण हाड तांकां अयो मम्मा कोप्पू नका ती हा सुरवेरी सांगला नवे तुमगे चांगा खातीर सांगचे म्हणून तुम्ही कितली शिकलेली कसन प्रयोजन तुम्ही कोण म्हूण तुमकां आवत ना आईल गेले जनाला पुरा हांव कोण म्हूण कळवे म्हूण निमगीत ते पापा तुमकां तुम्ही कोण म्हणून तुमकां आवत ना ठकाची चीटी बरोवन हाता हणसून घेतल्या रे